बीजेपी सरकारान खंय विधानसभेकूय फटयली। 2012 राज्यपाल के शंकर नारायणाच्या अभिभाषणात प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करपाचें उतर दिल्लें। ते अभिभाषण विधानसभेन मानून घेतलें, मात आराखडो रद्द करपाचेर सरकारान यू टर्न घेतलो म्हूण आतां काँग्रेसीन विशय राज्यपाला मेरेन व्हेला। दुसरे वटेन सरकारान प्लानाचेर सुचोवण्यो मागिल्ल्यो। आतां मेरेन 1400 सुचोवण्यो लोकांनी दिल्यात। जे धोरण परगटायता सरकार असेंब्लीत मांडटा, मतदानाक घालता आणि आपणायता, ते धोरण जेन्ना गव्हर्नमेंट दुर्लक्ष करता, ब्रीच करता आणि जेन्ना हे धोरण गव्हर्नरानूच मांडिल्लें आसता, तेन्ना इट इज मोस्ट इम्पेरेटिव्ह दॅट द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट बीइंग द गव्हर्नर should intervene because this declaration was made through the governor. अशें आमी मेमोरंडम काँग्रेस पक्षान आज राज्यपालाच्या ऑफिसांत सबमिट केला। these U-turns and U-turns जे आमकां आतां दिश्टी पडटा, they are highlighted at every level and therefore we are in the mode of bringing about a BJP मुक्त गोवा। प्रादेशिक आराखडो रद्द करपाचे उतर दिवन बीजेपी सत्तेर आयली, मात 3.5 वर्सां उपरांत बीजेपीन तो रद्द करचो सोडून आराखड्यात दुरुस्त आनी बदल करपाक सुरवात केल्या। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। मोपा विमानतळाच्या जमनीचोय नौदळ वांटो मागता। रक्षा मंत्रालयान राज्य सरकाराकडेन जागो मागला, सरकारान मात जमीन दिवंक तयार ना। गोंय सरकारान केंद्रीय रक्षा मंत्रालयाकडेन पत्रव्यवहार केला, मात सरकाराच्या पत्राचेर रक्षा मंत्रालयाची अजून जाग मागना। रक्षा मंत्री पर्रीकाराकडेन हो विशय व्हेला, मात अजून मंत्रालयाचो प्रतिसाद ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार प्रुडंटाकडे उलयलो। मोपा विमानतळा कुशीक नेवल एक्लेव उबारपाक मोपाची कांय सुवात रक्षा मंत्रालयान मागिल्ली। त्या भायर दर दिसा 1 वर मिलिटरी फ्लायिंगाक दवरचे म्हूण अट घाल्ली आसा। मोपा विमानतळाक रक्षा मंत्रालयाची मान्यताय घेतना रक्षा मंत्रालयान ह्यो अटी घाल्यो, मात आतां गोंयाक ह्यो अटी मान्य ना। आमी तशें पत्र बरयलो, हांव रक्षा मंत्र्याकडे उलयल्लो आसा, जातलें तें। गोंयच्या मागणेचेर रक्षा मंत्रालयाची अजून जाग मागना। विशय स्वता गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या कॅबिना मेरेन पावला। थंय गोंयच्या प्रस्तावाचें कितें जाता ताचेर खुद्द गोंयच्या सरकारची नजर आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। घेऊया एक विराम।